मेळून खरगां बलिदान भेटयता जोड्याल्या तूं एक मोगा सोम्या तुझे लागीं मागता लग्ना संस्कारांक एक जावच्या आयल्यान ती आज तुझे समोर आदर्श कुटुंब बांदून हाडूं लाभय तांकां तुजो आदार मुखले नव्या संदी मेळून खरगां बलिदान भेटयता जोड्याल्या तूं एक मोगा सोम्या तुझे लागीं मागता मुखले नव्या संदी मेळून खरगां बलिदान भेटयता जोड्याल्या तूं एक मोगा सोम्या तुझे लागीं मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं बेलरॉय आणि दीप्ती आयचो दीस तुमचो दीस तुमच्या लग्नाचो दीस तुमच्या समर्पणाचो दीस समर्पण कुटुंबा जिविताचें समर्पण मोगाचें समर्पण विश्वासपणाचें आनी हें समर्पण एक दोन दिसांक न्ही जीणभर मोरा पर्यंत आनी असल्या बोवा पुरबायेच्या दिसा संतोश आनी की दोडतो कित्याक मेलरॉय तुज्या आवय पयसोय लग्नाचो दीस आस मानू आनी हिल्डा आनी ही लग्ना बांदांत आयच्या दिसा एक कोटलेली म्हणटा आसतना तांकांय संतोश तांच्या भुरग्याचें आज रेस्पेर आनी दोडो संभ्रम करता आसतना देव आमच्या संगात आसा देवाचो मोग आमच्या संगात आसा आनी लग्नाचो संस्कार देवाच्या मोगाच्या संस्कारांत वांटेली जावची तुमी आनी वर्ते मिसांव घेवन मुखार वेची तुमी मोरा पर्यंत मोगान विश्वासपणान एक आदर्श कुटुंबान हाडूंक तरी एक देव तुमकां बेसावांनी बरोवन दी म्हूण सांगून ह्या मिसा वेळार आमी तुमच्या खातीर मागता ह्या मिसान वांटो घेवंक आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया देवा लागचें बक्षांनी मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनाचे जोंतरानुसार वायट आदरणी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या प्रसूत भगेदान सांगाय मळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाली विनंती करात सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Good so me good Krista good Krista good so me good so me good Deva Unsargi Ani Shanti Taja Isra Somsari Serves Bora Deva Sargi Charaya Sarpat Veda Deva Baba Amit
वाचो आमी तुका वाकणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाची शिडये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आम्ही प्रार्थूया सरपदवेदार देवा मेलरॉय आमचो भाव आनी दिप्ती आमची भयण लग्न संस्कारांत आज एकवटतेली क्रिस्ती बाबार्थान तांकां थीर कर आनी तांच्या लग्न एकवटा वरवीं तुज्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक तोबिताच्या पुस्तकांतलें वसप तोबियास हांतुरणां वयलो उठलो आनी ताणें आपले पोतिनेक म्हळें म्हजे भयणी उठ सर्वेस्पोरान आमची काकूळट करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया ती उठली आनी तांणी आपणाक राखून रावचे खातीर मागणें आनी विनती करूंक सुरू केलें तोबियास अशें प्रार्थना करूंक लागलो सर्वेस्पोरा आमच्या पुर्वजांच्या देवा तूं सदैव तुजें नांव सदैव ससनाच्या ससनाक तुवें आदावंक रचलोय आनी ताका कुमोक आनी आदार दिवंक तुवें एवेक रचली ह्या दोगांतावन मनशा कूळ उपजालें तुवें म्हळें मनशान एकसुरो आसचें सारकें न्हय ताका ताचे सारकी एक संगातीन करुया सर्वेस्पोरा कुडीचे वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पोतीन करून घेना बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां म्हजी आनी तिची काकूळट कर आनी आमी आमची उतार प्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जियेवचें कर आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हळें आमेन आमेन देवाचें उतार हें देवाची ओळखार मोगाळ देवा नीतिवंता
राया उडवीक तुझी भक्तीन गायता सर्वेस्पर देव मोगाळ दया सोसनिकांनी बोडका कुळदार सोमेस्तां तो कितलो बोरो रसनाक आपल्या दयाळ कोरो सोमेस्तां तो कितलो बोरो रसनाक आपल्या दयाळ कोरो सर्वेस्पोरा मोगाळ दया प्रीतिवंता मोचाराया गोडवीक तुझी भक्तीन गायता उतरांक आपल्या भोविश्वासी कृत्यांनी भोग व्हडमय पासी पोटलेल्याक तूं वयर उबारता भागवाल्यांक नीट उबी करता पोटलेल्याक तूं वयर उबारता भागवाल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पोरा मोगाळ देवा प्रीतिवंता मोचाराया गोडवीक तुझी भक्तीन गायता सर्वेस्पोरा मोगाळ देवा प्रीतिवंता मोचाराया गोडवीक तुझी भक्तीन गायता Hallelujah, 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 hallelujah. Dev moryar mon, devanam somok kelo. तशे आमी एकामेकाचो मोग करचो देव मोळ्यार मोग देवान आमचो मोग केलो तशे आमी एकामेकाचो मोग करचो Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सभे आसू जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्या दिसांनी गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें ते जेजूची आवय आसली जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें थंय वायन उणो पडलो तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तोळताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा जुदेवांच्या सुद्दासाराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचेत आसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले
जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें आळे तांतलें इल्लें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सशीन व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक हुस्पोन व्हेल्ल्या साकरांक मात तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंची वायन पयल्लो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. ही आपलें पयिल्लें असर्ये जेजून गालिलेयाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सतमांदूंक लागले. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, मेलरॉय आनी दिप्ती, लांब शर्मा तुमकां खंडी जावं नाका. आज तुमच्या काजरा दिसा जायतीं चिंतनां भोगणां तुमच्या मदीं आसतलींच, जायतीं राठावळ आसतलीच. सगळें बरें जावं दी म्हणली आमची आशा. तोळ तोळ क्विज करतात. क्विजा वेळार एक सवाल विचारचें आसलें, जेजून केल्लें पयिल्लें असर्य खंयचें म्हूण सांगून. आमकां समेस्तांक सगळ्या जावन कळीत आसा आनी आज तें तुमकांय स्पश्ट जालें. जेजून केल्लें पयिल्लें असर्ये उदक आसलें वायन केल्लें. आनी असर्ये खंयचे कडेन केल्लें? काना नागरी केल्लें. आनी खंयच्या संदर्भार केल्लें? काजराच्या संभ्रमा वेळार केल्लें. तुमी कोणी हांगासर इज्रायला गेल्लीं आसात गी? हांव 2 फावटी इज्रायला गेलां. हे फावटी हांगा आयिल्ल्यात वर्सा इज्रायला गेल्लो. त्या वर्सा म्हाका वोट मेळून 25 वर्सां जाल्लीं. 25 वर्सां आनी 40 वर्सां याजकी जिवीत जियेल्या पाद्र्याबांक मात्र आनी ताचे वयलें आदलो बिसाय बाजील आसतना ते दाळे फावटी पाद्र्या मात्र आमी बागेवन साग्या गेल्ल्या. दोनूय फावटी बेतान आनी ह्या फावटी तुमी कोणी गेल्यात जाल्यार बागेवन साग्याक गेल्ल्या वेळार इज्रायला गेल्ल्या वेळार काना नागराक आपोवन व्हरतात आनी थंय कितलो वायन पियेतात, दाराबस्त तुमकां दितात. पयशे दिचे म्हणना, धर्मागत. पूण त्या वायनांत आमाल आसना. हे बरोबर रूस, कित्याक इज्रायलाक व्हडले दाखा म्हळे आसात. आनीक आमी कशें हांगासर येताना वेलकम ड्रिंक म्हणटा, सॉफ्ट ड्रिंक दिता, तशें एक ड्रिंक वायन जावन आमकां दितात. आतां काना नगरांत जेजू लग्नाक गेल्लो, मोरी लग्नाक गेल्ली आनी थंयसर वायन पडल्या वेळार मोरयेन मुखेलपण खाण घेवन जेजू कडेन वचोन सांगलें. एक्चुअली येदोळ पर्यंत जेजून अजापांच करूंक नात. मोरये कशें कळ्ळें वो कितें म्हणी करीत म्हूण सांगून. कसली एक पाती आनी कसलो एक भरवोसो पळया जेजूचेर मोरये. तो देवाचो पूत म्हूण तिका कळीत आसा. कित्याक सुरवेस सांगलां पवित्र आत्म्या वरवीं तो गर्भेस जातलो. इम्मानुएल देव आमच्या सांगाता अशें पुरो सांगिल्लें आसा. आनी पयले फावटी एका काजराच्या संभ्रमांत तो ताचे एकल्याक आसा इशिता बसून आनी तांकां वायन उणो पडला. आनी तक्षण जेजू कितें म्हणटा, बॉस सायबिणी तें तुका घाल्याक तें बराकड आदी प्रसंग घाल्या करूंक येता हितून म्हणल्यार बरी उलयता जेजू. आवय कडेन तशें उलयता. आनी उपरांत कारण सांगता तो, म्हजो वेळच येवना मू अजापाक असो वेळ आनीक येवना. पूण मोरयो घेत बसोना. मोरी कितें करता, ती साकरां कडेन वेता. बरें विशेश दिसता मात्र. साकोर कोण भोवशा तिचे वळखीचे आसूं पुरो. जेजूचेर इतलो विश्वास आसा की भावार्थ आसा की साकरां कडेन ती म्हणटा वसात जेजू कडेन. आनी ते गेलेच. आनी जेजून काही सांगून कितें आयल्यात काय ते पूण विचारून आनी तुमी उदक कोळश्यांनी भरा, पात्राच्या बाणांनी भरा. तांणी भरलेंच. जेजून बेसांव घालें, उदक आसलें वायन जालेंच. व्हडलें अजाप जालें. आनी अजापा वरवीं 2 विशेश संगती आमी पळयता. थंय एक कितें म्हूण सांगल्यार सगळ्यांक अजाप. पयलेंचो वायन तो बरो ना, वो भारी बरो आसा, उंची वायन. आनी उंची वायन सगळ्या जावन म्हाका गुत्त ना. तुमी बरो कार्याक गेल्ल्या वेळार पयलें बरो दितात खंय, मागीर सेकेंड पॅक थर्ड पॅक काली दिल्यार
मागीर हेटी आंबाल जाल्या उपरांत तांकां मागीर ते तितले पडोवन वचोना फास्टच चीप दिल्यार आपणे इल्लेशें तोंड चाप्पे जालें की रुसली उणी जाली की हांवें कळ्ळें म्हण नाका ड्रिंक दिलां पयलेंच जर तर मेलरोय हाडलें शिवास आसा जाल्यार ब्लॅक लेबल आसा जाल्यार तें दिल्या उपरांत मागीर ग्लासांत कळ्ळें आनी दिलां ब्लॅक डॉग व्हायट डॉग या डॉगूच ताण दिल्यार मनशां कळटा आमा जाल्या उपरांत असले बुवा पुरबायच्या संदर्भाचेर तांकां जाप जालें ओ खंय थावन आयलो आनी एक विशेश कितें म्हणल्यार पयस पुस्तक म्हणटा ताचे शीस ताका सत मानूंक लागले येतून मस्तो तांकांय ताचेर भावार्थ ना सत मानूंक लागले केदो व्हडलें अजाप तुमचें लग्न आस तुमच्या लग्ना जिवितांत पळय कितलें बरें कर न्हेसोन बरें कर राय आनी राणी भाशेन सगळां दिसतात हांगासर तोंडां परजळटात जायते जाणांनी मेकअपांनी केलां कितलो वेळ तुमी आरशा मुखार या ब्युटी पार्लरान करशिला तुमकां मात कळीत सगळें सुबित्त दिसता हे मरा पर्यंत अशंत आसजे वो परजळ आसजे ताका कालें करीजे जेजू आसजे मोरी आसजे आनी जुजे जाय कित्याक बागेवन कुटाम या जुजे या फिर पात्रून त्या देखून म्हाका उडास आयलो कितें म्हळ्यार मिसाच्या सुरवेर तुमी दोगांय हात जोड नासल्यात आनी केताळ्या रेस्पेर करतना हात जोड नासल्यार हांवें अशें करचें व्हंकले न्हवऱ्याक एक सिग्नल दिवचें एपटी सिग्नल दिल्यार ती आखेरी पर्यंत हात जोडूच आसतात सो ब्युटिफूल टू सी तुमकां कळना ते हांगा आलतारीत पळयतना व्हंकले न्हवऱ्यांनी हात जोड मुखार आसचें ब्युटिफूल इट इज ब्युटिफूल ते वर्णूंकच जायना ते पयल्या सुवातेर बरें लायट गीट पडटा तुमच्या तोंडार दुसरो ते तुमची आतां एक अरेंजमेंट आलतार गी ती बसल्या कडेन गी सबाय तिसरें तुमी बरें कर न्हेसोन गी मेकअप घालून गी बरें कर आसात आनी सगळें दशंत आसात म्हणटा आसतना हात जोड मागणें करतना भारी एक सबाय आनी हें उडासतोर मेलरॉय आनीक दिप्ती तुमी सांगात आसतना केत्तळय सकाळीं उठल्या वेळार आनी न्हिदोंक वेतना साध्य जाता तितलें हात जोड एक ल्हानशें मागणें करा जेजू कडेन मरये कडेन जुजे कडेन बागेवन कुटुंबा कडेन आनी खंडी जावन तुमचें कुटुंब बेस्ट कुटुंब जातलेंच आय एम व्हेरी शुअर आतां तुमचेच म्हणलें कुटुंब ती बांदूंक वेतात एक दोन कुटुंबाचें निदर्शन तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता तुमचें कुटुंब विन्सी आनीक मिराच्या कुटुंबा बरी तुमी करियेत मानू आनी हिल्डाच्या कुटुंबा बरी करियेत या ग्रेट आनीक जॉन्सीच्या कुटुंबा बरी तुमचे तूं कुटुंबान गे बापले ते बराबर सो हांव म्हाका म्हळ्यार मेलरॉयची मात वळख व्हंकलेची वळख ना कुटुंबाची देखून हांवें तांच्या विशयान सांगलें देखून बेजार करनाका तुमचें कुटुंब कशें जायचें तांच्या कुटुंबान पुरा बरेंत पळोवंक दिसता की तुमकां आसल्यार भारी संतोश भारी खुशी दोन ताळयो पेटया आतां इथे हेडला टिचर आनीक मानूस आज लग्न आसूं दीस कितलीं वर्सां टिचर 28 तुका कितें 27 गे सो हितून भुरगो आहलो हांवें तेन्ना नडता आहली PUC करतलो 1000 म्हणटा सरप्रायज जावना तुका तुजें कुटुंब कशें तूं बांदून हाडटा ही दिप्ती सांगता हें आस तुका चिंतूंक चड गरज ना पूण मुखल्या दिसांनी तुमी चिंतीचे दोन कुटुंब हांव सांगता एक भुमी वैकुंठांतलें कुटुंब एक बागेवन कुटुंब शॉर्ट भुमी वैकुंठांत आत हांव एक सुरो आसतना सगळें आसलें तें खावंक जेवंक आसा मास्ट्ल्यो आसात उदक आसा सुकणीं सावजां आसात आनीक जालें सगळीं आसा एक मात्र ना आनी तें उणेंपण ताका तें भोगलें पळय पयस पुस्तक म्हणटा देवूस बागींत सांजेचें आत हांव सांगता 5 सयो मारूंक येतलो तरी पूण ताका एक सुरपण भोगतलें आनी तें देवान पळयलें देखून ताका जाय जाली सारकें सांगातीन ताणें रचून सोडलें तें कशें कळटा हे पळयल्यार कुडले ताणें कितें म्हळें ही म्हज्या हाडाचें हाड हें म्हज्या मांसाचें मांस ही म्हजी नारी म्हज्या कुडीची म्हज्या रक्ताची म्हज्या सरक्याची हांव चिंतना फस्ट थिंग ही मास्ट डन पोटलून ताणें एक किस दिलो आसतलो ब्युटिफूल सीनरी यू कॅन पुट इट लायक दॅट तशेंच निमाणे पर्यंत आसो ना पळय थंयसर कितल्या संतोशान त्या दिसा आसली ती आज तुमी आसल्या बरी मे बी आज राती गी हनीमुना वेळार गी हे मोरा पर्यंत आसूंक जाय पूण तशें तांच्या जिवितांत जावना केदाळा आदावन फोल्ड केलें
आणि देव सवाल करी लागलो. किती सवाल करी लागलो दिप्ती? आदाव आदाव तूं खंय आसाय? आनी ताणें कितें म्हळें? हांव लिपोवन रावलां. आनी तक्षण देवान विचारलें, आडवलेलें फळ म्हणी केलें गाय तुवें? आनी तक्षण पळय, तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. भुमी वैकुंठान म्हज्या आडाचे आड म्हणजे मासाचे मास म्हणजे इतलो संतोष पावल्लो. आय देवा तुका हरगां इतली बरी पतीण तुवें म्हाका दिली. आय नारी म्हणटले, कित्याक नार आतां ताका काडला. कोल एक संतोष ह्या दिसा. पूण आज एक दुरदृश्ट पळया, त्याच स्त्रियेक येवेक तो कितें म्हणटा? तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका दिलें आनी हांवें केलें. सो वॉट डज इट मीन? ही इज ब्लेमिंग हियर. त्या दिसा ही प्रेज्ड गॉड. टुडे इज ब्लेमिंग गॉड. त्या स्त्रिये वरवीं अडे होगळायले हांवें, सत्यानाश जालें, म्हणजे कुटाम फुटलें, बाट जालें. तसलें कुटाम जाय तुमकां? हांव सगळें सुबीत दिसता, हांव तूं बरें दिसता दिप्ती, तूं सुर्याचें काय म्हणटात सूर्यो, तूं चंद्र, तूं नेकेत्र, परसल्ट. इल्लें सोडणें घडल्या कडेन तूं सुरपाना की म्हण सिंगे म्हणसर म्हणटा तशें बरं. सो कसं जालें कुटाम? दुरसोवचें भारी इजी. आमी म्हणटा न्ही, एक व्हडलें साधन केल्ल्या वेळार सक्सेस जाल्यार हांवें केल्लें, फेल जाल्ल्या कुठलें तें पुरा कारण. कुटुंबाची तशेंच सुबीत आसा जाल्यार तुमी संतोष पावचे. आनी देवा खर गांधीजी मस्त जाण तुमच्या कुटुंबाच्या संतोषा कारण जाल्यांत देवा सांगाता. आनी एक कुटाम तुमकां हांवें सांगचें, भुमी वैकुंठाचें कुटाम जालें न्ही. आतां आनी एक काना नगराचें कुटाम. तांकां कहलें सुखां आहलें, कहल्यो सवलती आहल्यो, कहलें सक्कडी तुमकां आहलें बरी. तांचे लागीं कितें कार आहलें गी, बंगलो आहलो गी, जेवंक खावंक आहलें गी, भोवंक आहलें गी, सैरी धैर्य आहलीं गी, तांची मनशां म्हणलीं आहलीं गी. खंय परदेशी, खंय वेतात, खंय वेतात. कोण गी सांगता उठ वच, थंय वच, हांगा वच. तक्षण सांगेत बायलेक पिशा लागलें अशें बघा आलें म्हणटा. खंय वेचें? बरली गर्भेस्ती ना, खंय वेचें? हाल वेचें. गत्ती गटा समा घडतो घर न करून आनी सांगता हांगा सांगता तुमरा कडेन म्हाका जायना, हांव तूं वच. पूण हरियेक की येस येस येस. दोगांय एकामेका पूरक जावन बरें करून समजणेन, मोगान, सुस्निकायेन कुटाबान नडले. आजकाल कुटाम म्हणटा आमी भाग्यवन कुटाम, भाग्यवन कुटाम. वॉट ए ब्युटिफूल वर्ड. भाग्यवंत कुटाम, पवित्र कुटाम आनी श्रेष्ठ कुटाम, आदर्श कुटाम हें तुमच्या मतीन दवरा. हांवें वांजेर त्या खातीर वाचलो. आदीं पाद्र्या रेस्पेराच्या मिसाक म्हज्या फिरगजींत हांव ब्रदर आसतना कित्याक आडे रजेर गेलो आनी येत्तू वांजेर वाचता आहलो. आतां वो वांजेर वाचता भारी अप्रूव जाला. काल न्ही पोर वांजेल काल आयतारांनी ओत्तू वांजेल आहलो. म्हाका भोगलें वो वांजेल वाचचें आज म्हणून. आमी मस्त तें बाबरो वांजेल वाचचो. देखून वो वांजेल तुमकां मोगास जावन दी. आनी तुमचें लग्न, कानानगराचें लग्न आनीक तुमच्या लग्नांत कितें म्हण उणें पडटलेंच. पडटा आमी मनशांनी उणें पडोवंक पुरो. एक दीस ना एक दीस खंयच्या आयतारान पडचें नाका, पूण पडोवंक पुरो. जाल्यार ताका दोस्तोवचें हाका दोस्तोवचें युजलेस. आमी काले गरजे दळा हात जोड कोणे मागचे मेलरॉय दिप्ती देवा कडेन, मोरये कडेन, जेजू कडेन, सांजे कडेन, सांता भक्ता कडेन मागचें. आनी तांची सोंसणीकाय, तांचो त्याग, तांचो सॅक्रिफीस तो आमच्या मतीन दवरून आमचें कुटाम घालचें बेस्ट जायचें. तांचे विशयान आमकां करनाका. आमचें कुटाम भाग्यवन जायचें, बेस्ट जायचें, बरें जायचें हें तुमच्या मतीन दवरा. हाच्या खातीर आस्तावन तुमी मुखार वसा धैर्यान, भावार्थान, भरवशान, मागण्यान. आनी तुमचें कुटाम एक आदर्श कुटाम, भाग्यवन कुटाम जावन दी. भाव भयणीन आमी हांगासर आयलीं पुरा मागोवंक आयलीं. हांव मागोवं तांच्या खातीर. तशें म्हणटा आसतना इतल्या जाणांचें मागणें आज मात न्ही मुखल्या दिसांनी तांकां बरें कुटाम बांदून हाडूंक साथ दी जावन दी. आमेन. उबे रावा, मुखार येया. व्हंकले भटती न्हवऱ्या भटती एक एक साक्ष मुखार येया. व्हंकलेची साक्ष.
मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिराक आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्रान ताणें तुमकां पवित केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. मेलरॉय आनी दिप्ती कोणेंच बॉल करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव हांगा आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमी तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव मेलरॉय तुका दिप्ती म्हजी पत्नी म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव दिप्ती तुका मेलरॉय म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण हांव भास दितां. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्यात. ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरो. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडूं नये. ओ मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेका दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. दिप्ती म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मेलरॉय म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाचे म्हूण खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. भावा भयणीनो, मेलरॉय आनी दिप्ती लग्नाबादांत एकवटल्यान तांचे बसूत, तांच्या कुटुंबा बसूत, तांच्या गरजां बसूत, सगळ्या पवित्राच्या गरजां बसूत आमची मागणी देवाक आमी आतां भेटोवया. भावार्थाची प्रार्थना आमची जाप. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर इश्ट्या. सर्गीच्या बापा,
ह्या संवसारान मोगाचें आनी एकवटाचें राज स्थापीत करच्याक तुवें भगवन पाप सैबाग बिस्पांक येजकांक आनी धार्मीक भाऊ भयणींक विसलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मेलरॉय आनी दिप्ती मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांच्या मदलो मोग सोडून वचूं आनी ह्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मेलरॉय आनी दिप्ती सत्ताच्या नितीच्या मेटांनी चलूं मोगाच्या आनी समाधानीच्या जिणयेन परजणू आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन पुलो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा पोती पोतीनीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभे लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. मेलरॉय आनी दिप्ती आमचो काजारी जिविताचो सन्मान जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श कुटुंब जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आनी विश्वास राज करूं एकामेका सोडतोड करून बोगसून क्रिस्ता साक सावन जियों फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवट आयिल्ल्या व्हंकल्या न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या सुमेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियों म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दोनी कुटुंबातावून देवा दिन जाल्ल्यांक तुज्या राजांत घे. सर्गीन तुजे मुखामोळ पळोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्पर देवा तुज्या आदाराचेर पातयोन मेलरॉय आनी दिप्ती एकामेका लागीं सदल्यांत तूं तांचे मदें घात राव तांचें जीवन नंदन कर. सुखांत तशें दुखान पिडें तशें भलायकेंत एकामेका विश्वासी रावून दीत एकामेकाचो मोग करून दीत एकामेकाक मानान लेखून दीत तांचे तन एक सुबित्त कुटाम उपजय म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात सोनखाणी कोडा. Mundo ani da cansoro
दिप्ती आनी मेलरॉयच्या लग्ना दिसा आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनेक आमच्या नित्य पवित्र देवा सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा आमच्या मागण्यांक कान दी. पवित्र लग्ना संबंधांत एकवटलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यां बस आमी भेटयता तें बलिदान मानून घे. ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान तांकां तिरकर दवर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशाक तुवें मोगान रचलोय सर्गा सासणां वांटेली जावंक तुज्या मोगाचो. पृथ्वेर मोगाच्या मार्गार चलोवंक ताका हुकूम घालोय आनी त्या तुज्या उतरांवर त्या मोगा जिविताचो दादल्या बायलेच्या लग्ना संबंधांत करोर उपकार आमकां घडोवन दवरलोय. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं होसगूट लग्ना संबंधाचो जाता जर दैवी जिविताची पवित्र करता मोग मनशा जोडयेचो. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें कीर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. जय जय ओम सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवितून सगळी अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें ही रगत पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोपतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगटुया. सोमिया आमी वो उडो खाता आनी एकाच इतले पियेता. इतले पावटी तूं परत येस तुझे मरण परगटा.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो हुंडो आनी सरुणेची काळसो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कुडार रगस येवतले आमाचो मेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल सल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या सखे वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदरो मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बरजळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माय संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. समियान शिकयले मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां कारणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मेलरॉय दिप्ती दिमी घाला तुमच्या खातीर पवित्र सभा आतां एक विशेष मागणे भेटयता. पवित्र बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सरसलय आनी तांच्या एकवटाचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घालय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटल्या ह्या होकले पसत आमी लीनपणी हे मागणे करता तिचेर बापा आनी तुज्या जिविताच्या संगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्न बेसान ती संतोषान संगाती जियो भुरग्या बाळांनी आपले कुटाम नेटोवन आनी तुजी पवित्र सभा वाडो. बापा सुखांत ती तुका वाकणो दुखांत तुका उलो मारो वावरांत आदार दिवंक लागीं ससाय म्हूण तांकां संतोश बगो आनी तांच्या गरजांनी भार हाळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोवं. भवर्ताच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करो मनशा मदें सदां आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत संगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांच्या भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टा बराबर सर्गींच्या राज्यांत तुजें सुख बगूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. समया जेजू क्रिस्ता देव तुज्या धर्म तामणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. हसच्या तोंडान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. काना नगरांत लग्नाच्या माटवांत हजर आसलो जेजू क्रिस्त तुमच्या लग्नांत हजर आसा. इतले मात न्ही ताच्याच कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसता. ह्या तुज्या पवित्र जेवणाक आपण लाभलेली आमी सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोम सोमिया देवीक पोषण दिवच्या मोगाळ दर्या दिताय म्हाका तूं मोडयेचे वार तुजे मासाणी रग म्हजो आशेता सेवच्या जेजू तुका लालयता केमच्या भूक म्हजी कामता तान म्हजी मागता जेजू तुज्या येण्या आत्मो म्हजो आशेता सेवच्या जेजू तुका लालयता केमच्या भूक म्हजी कामता तान म्हजी मागता जेजू तुज्या येण्या काळजादारार उबो आसाय मोगाचो तुजो उलो दिताय तुका वळखता आनी दार उगडता काळजान रास करूंक दिता आत्मो म्हजो आशेता सेवच्या जेजू तुका लालयता केमच्या भूक म्हजी कामता तान म्हजी मागता जेजू तुज्या येण्या आत्मो म्हजो आशेता सेवच्या जेजू तुका लालयता केमच्या भूक म्हजी कामता तान म्हजी मागता जेजू तुज्या येण्या भावान म्हजो वाडयता बरवसो म्हजो दितताय म्हाका आपयताय मोसुजो दिताय ससांची तूं वाडयताय आत्मो म्हजो आशेता सेवच्या जेजू तुका लालयता देवच्या भूक म्हजी कामता तान म्हजी मागता जेजू तुज्या येण्या आत्मो म्हजो आशेता सेवच्या जेजू तुका लालयता देवच्या भूक म्हजी कामता तान म्हजी मागता जेजू तुज्या येण्या आमी प्रार्थुया सर्गींच्या बापा मेलरॉय आनी दीप्ती तुज्या पुतांनी तुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या दोनी देण्यां पासून तुका दिन वासून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भावानी भयण सदां तुका एकवटलेली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें मोग आनी तुजें नांव मनशांक कळीत करूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सकल न्हवरो तुमच्यो तकल्यो बागोवन धरा
सर्पद्वेदा देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मोळ. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचोन येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या देवा आमच्या पापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.